इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाचे मुच्या क्रोधाच्या दांड्याचे कटा, ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी मुसो राग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो, मुजो क्रोध खुबळ्ळा, त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाठयला. आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तितात ते भाशेन तांकां मोस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनांत नातलें, कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणित राष्ट्रान पैंत करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावळ्यांच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जानवायेन, कित्याक म्हाका समजोनी आसा. राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची ग्रेस्तकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भाशेन हांवें शिवासनार बसलेल्यांक सकला आपटिल्यांत. राष्ट्राची संपत्ती सुकण्यांच्या गोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेली तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगलो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेच पाकाटो हालोवंक ना, वा कोणेच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणूच चिंवूंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. करवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार करवंत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतेल्याक दांडो दमयता आनी रुकाडाचो न्हय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळभरांचो सर्वेस्पोर असिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यामध्ये क्षया रोग धाडटलो आनी ताच्या वैभवा पोंदा जळत्या उज्या सारको हुलोप पेटतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. तुजे परजेक सर्वेस्परा ते मस्तितात, तुज्या दायजाक ते दगदितात. विधवींचो आनी परक्यांचो ते जीव काडटात, अनाथांक ते जिविशे मारतात. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. ते म्हणटात, सर्वेस्पोर पळयना, जाकोबाचो देव परवा करिना. लोकां मदल्या मुर्खानो समजोन घेया, पिश्यानो केदना तुमकां बूद येत. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. जाणें कान गडला ताका आयकना जायत, जाणें दोळ रसला ताका दिसना जायत. जो राष्ट्रांक शिकयता, जो मनशांक जानवाय दिता, तो क्यास्त लायनासता रावात. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. सर्वेस्पोर आपले परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना. कित्याक निती प्रमाणे न्याय निर्णय जातले आनी सगळीं प्रामाणीक काळजाची मनशां ते मांडून घेतली. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया, जाणट्या आनी बुदवंता थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानाक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचे उतर हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता.